दिवचल नगरपालिका आणि कला संस्कृती खात्यामार्फत दिवचलीन आर्ट्स कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी दिवचल बाजारात गोयच्या बाजार संस्कृतायेचे चित्र काढले। हे चित्र काढपाक सुमार 22 विद्यार्थ्यांनी वाटो घेतिल्लो। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। म्हणजे आम्ही ते आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाची भुरगीं येयल्या आनी हांगा पेंटिंग करता आनी विशय असो आसा की हो जे हे आसा ते आमी आमचे जुले जे कितें आसा पारंपारीक तो त्या विशयाचेर हांगा पेंटिंग जातले आणि दुसरे नगरपालिकेकडे पेंटिंग चालू आसा ते पेंटिंग विकसित भारत म्हणजे जे सोलर बायोगॅस रस्ते आम्ही नवे जे कितें करता आमचे पंतप्रधान मोदी तेजेर सगळे विकसित भारताचे तेवटेन आणि आमकां पंतप्रधान दुसरें कितें सांगलां मुख्यमंत्र्यान की जुने आमी सगळे हे करून दवरूंक जाय म्हणजे तेजो आमी हे करूंक जाय म्हणजे तेकाय आमी मान्यता दिवंक जाय की जुने सोडूंक जायना म्हणून आमचे मडकेकार बाकीचे आनी कितें कितें करपी आसा दिवचलेन तेंचो फोटो हांगा येतलो। नमस्कार, माझे नाव अर्चित शिवराम परब। हांव गोवा आर्ट कॉलेज पणजी हांगा शिकतात 3rd इयर पेंटिंग सेक्शनान आसा आणि आयचो जो आमचो प्रोजेक्ट हा तो बिचोले म्युनिसिपल कावन्सील आणि गोवा आर्ट अँड कल्चर हेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो। आय थिंक दिसता ही पयलींची जी स्पेस आसली ती दिसता तेंच्यांनी परत कलर केला आणि त्याच्या मागीर तेंच्यांनी 2 वॉल आमकां दिल्ले एक्चुली। ही जी वॉल आसा ती हांगा आमी गोवन थीम घेतला, जे गोवान कितें कितें जाता नाल्यार जे गोवन मार्केट्स आसात तेच्या बद्दल आसा थीम। आणि जी सेकेंड वॉल आहा ती आय थिंक दिसता विकसीत भारताचेर आसा, ती दुसऱ्या सायडीन आमचे भुरगे ते काम करतात। आणि आमची जी ऑलमोस्ट 22 जाणांची टीम आसा आणि आमचो जो सर आसा गोपाल गुडास्कर सर ते दिसता तेंच्या बरोबर आसा। इवन कंप्लीट करपाक एक्चुली आमकां तेंच्यांनी 2 दीस दिला, आमी कालच्यान स्टार्ट केल्लेले करपाक आणि आयज एक्चुली कंप्लीट करपाक जाय, तरी आयज आमी जाता तितले करतले। हे सगळे स्टुडंट्स तुमचे जे आहात ते 3rd इयराचे आहात ते ना, हे आतां जे आमचे सगळे स्टुडंट्स आहात ते थोडे मास्टर्साचे आसात, थोडे आमचे 3rd इयर आहात, 2nd इयर आहात, इवन 4th इयरचे सुद्धा स्टुडंट्स आसात। म्युरल डिपार्टमेंटाचे आहात, पोर्ट्रेचर डिपार्टमेंट आसा, स्कल्पचर डिपार्टमेंट आसा आणि प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंटाचे सुद्धा आसात। म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच कॉलेज आसा आणि आमचो सर आहा। अशें दुसऱ्या खंयच्या सिटीन हे केला अशें दुसऱ्या स्टेटीन एक्चुली सिटी म्हणटा दुसऱ्या सिटीनी आय थिंक दिसता बाकीच्या स्टुडंट्सांनी केला, बट आमी तरी ही जी वॉल करता ती फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमचो तरी। हांव गोपाल कुडास्कर, असिस्टंट प्रोफेसर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट फायन आर्ट पणजी। सो आमी हांगासर येयलेले आसा वॉल पेंटिंग करपाक, जे डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर आणि बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील तेंच्यांनी आमकां एपोज केलेले गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट। सो म्हणजे अशी एक टीम घेवन स्वच्छता सर्वेक्षण आणि गोवन कल्चर आणि अशें विकसीत भारत हे जे थोडे टॉपीक घेवन आमकां 1-2-3 अशे वॉल भिंती तेजेर कितें गोवन सीन नाल्यार अशें जे टॉपीक घेवन पेंट करप। सो हांगासर आमी एक गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट 22 भुरगीं केल्लेले आसा, डिफरंट स्ट्रिमींतले आसा, थोडे पोर्ट्रेचर, प्रिंट मेकिंग, म्युरल, स्कल्पचर ह्यातली थोडी भुरगीं येयलेली आसा। आनी हांगासर म्हणजे जी नियर बाय बिचोली म्हणजे लायक अस्नोडा मागीर साळ गिरणा पेडण्या फोंडा अशी सगळी भागांतली येयलेली आसा।